सगळ्यांक येवकार चवथ लागीं पावता तशें तशें सर्वसामान्य जे गोंयकार आसता तांची धांवपळ चालू जाता की हे फावटी चवथीक कसलें डेकोरेशन करचें नाजाल्यार बाप्पांची कसल्या तरेची मुर्ती आमी हे फावटी चवथीक हाडची म्हणून. थंयच कांय गोंयकार आसा तांची ही धांवपळ म्हयन्या आदींच चालू जाता, कारण ते गोंयच्या वेगवेगळ्या दोंगरांनी वचून रानटी जी फळां आसा तशेंच रानटी जी औषधां आसा ती ते सोदून दवरतात आनी चवथ जशी जशी पावता चवथीचे 1-2-3 दीस पयलीं ते रानान वचून ही जी रानटी औषधी आसा तशीच ही रानटी जी फळां आसा ते घेवन येता. आनी हे लोक ही जी सगळी रानटी फळां जावं रानटी ज्यो भाजयो आसा जे रानटी औषधी आसा ते माटोळीक एक आर्टिस्टीक पद्दतीन ते बांदपाक लागल्यात. आनी अशेंच हे जे माटोळी कलाकार आसा तांची उमेद वाडची आनी नवे नवे माटोळी कलाकार फुडें येवचे म्हणून गोंय राज्याचे कला आनी सांस्कृतीक जे खातें आसा ते प्रत्येक वर्सा माटोळी सर्त आयोजीत करता. 2023च्या माटोळी सर्तीचे जे पयले 3 जैतिवंत आसा तांचे कडेन या आनी जाणा जावन घेवया की ते ह्या सर्ती कडेन कशा तरेन पळयता. तशेंच ह्या फावटी तेंच्यांनी कितल्या तरेची नवी फळां नव्यो भाजयो तशेंच नवी औषधां तांच्यांनी बांदल्या हें आमी सगळें तांचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. नमस्कार, म्हजें नांव तानाजी काशीनाथ गावडे आनी हांव तळवल्यान रावतां. फाटलीं 7 वर्सां आमी माटोळी कॉम्पिटिशनान भाग घेतात, कला आनी सांस्कृतीक खातें आयोजीत करता आनी तातूंत आमी वांटेकार जातात. आनी गेली सलग 7वी वर्सा म्हाका इनामां मेळ्ळ्या. ह्या वर्सा म्हाका 3रे इनाम मेळ्ळा. ह्या वर्सा आमी माटोळी केल्ली ती म्हणजे आमची तिरुपती बालाजी करपाचो फाटलो हेतू इतलोच आशिल्लो की जेन्ना ह्या वर्सा आमी बालाजीक जेन्ना दर्शनाक गेले तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की एक वेगळें कितें तरी हांव करूंक शकता बाय युजींग दीस थीम. म्हणजे तिरुपती बालाजी जर केलो जाल्यार खूब कितें कितें दाखोवपाक शकता. आनी ह्या वर्सा तसोच आमचो बालाजी खूबच बरो जालो. आनी बालाजीक दाखोवपाचें सारकें मेन म्हणजे अशें आशिल्लें की एज अ आमी शेतकार आमचे खातीर जे भात आसा ते आमचे खातीर भांगर आनी तिरुपती बालाजी हो फुल्ली भांगरान भरलेलो देव. तेन्ना आमी ह्या वर्सा कितें चिंतलें की जाता तितले आमी भाताचो वापर करुया सो दॅट लोकांक कळटलो की भात कशे तरेन वापरपाकूय जाता किंवा वेलचेचो आमी वापर दाखयलो ह्या वर्सा आमी टोटल 330 फळां बांदल्या. आनी तातूंतली चडशी वखदी आसा. वखदी म्हणल्यार बेजीक जी आसतात म्हणजे आतां जर पळयत जाल्यार अमृत वाल आसा. अमृत वाल जेन्ना कोविडाच्या टायमार खुबूच वापरली जाताली कारण तेजो इम्युनिटी वाडटाली ते अमृत वालेन. ताजे नंतर पानफुटी आशिल्ली. मागीर गंजन 2 टायप्स आशिल्ले म्हाजे कडेन ह्या फावटी. म्हाजे कडेन 2 टायप्स दुदी आशिल्ले. एक कितलीशीच म्हणजे म्हाका दिसता 6-7 वरायटीची केळीं आशिल्लीं ह्या फावटी. आनी बांदपाचे फाटल्यान एक असो उद्देश की लोकांक ही जी झाडां आसा वखदी झाडां आसा ती लोकां मेरेन खंय तरी पावची जेणे करून तांकां जो पयलू जो वापर जातालो तो परत एकदां जावचो आनी बरे तरेन जावचो. जे आमचे जाणटे लोक सांगताले की कितलीशीं तशीं झाडां आसा कितलीशीं तशीं वखदी झाडां आसा जी आमकां खंय तरी पावोवपाक जाय मुखार. आनी आमचे जे जाणटेले आसा ते सांगतात की थंडी जाली जाल्यार आमी बेश्टेच एकदां टेन्शनान येता अरे कितें करप. जर आमी गंजनाची च्या घेतली जावं बाकीची जर बारीक बारीक जी वेगळी तरेची झाडां आसात मेडिसिनल प्लांट जेंचो जर आपण वापर केलो डेली युजाक जाल्यार म्हाका दिसता आमकां बेश्टेच दोतोरा म्हऱ्यान सुद्दां धांवपाची गरज पडचें ना अंटील अनलेस मोठें कितें जालें जाल्यार. तेन्ना अशी ही वखदी झाडां आमी जपून दवरपाक जाय कारण आतां कितें जाता आतां डेव्हलपमेंट खूब जाल्लो आसा आनी तेन्ना अशी कितलीशींच झाडां नश्ट जायत आसा. सो तेजें फक्त इतलें सांगपाक सोदता की जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना खंय तरी ते डेव्हलपमेंटाच्या जाग्या भितरूच असली झाडांक खंय तरी एक बारीकसो जागो दवरपाचो जेणे करून लोकांक ती पळोवपाकूय मेळटली आनी वापरपाकूय मेळटली. ताणें तुवें म्हणलें की ही वखदी झाडां लोकां मेरेन पावपाक जाय दिसपाक जाय म्हणून तुवें ती माटोळेक बांदली. आनी एक्चुली पयलीं माटोळेचो अर्थूच हो आसतालो की लोकांक जी रानांची जी भाजी आसा जावं फळां आसा ती लोकां मेरेन पावची तेजे लोकांक गियान येवचें म्हणून ती माटोळी बांदताले. बरोबर, ती खरी. पूण तुका कितलेशें दिसता की हे जो तुजो यत्न आसा तो लोकां मेरेन पावला कारण खुबशे लोक तुगेली माटोळी पळोवपाक येता आसतले. बरोबर. रील काडपाक येताले काय खऱ्यांनीच तेंचे इंट्रस्ट आसतालो कशें कितें ते आमकां खूबच सुंदर प्रश्न तुवें विचारलो. सांगपाक म्हणल्यार अशें दिसता की जेन्ना गेल्या वर्सा थोडे लोक म्हाजे म्हऱ्यान येयल्ले आनी तेणें म्हाका सांगलें की अमकी अमकी मेडिसिनल आमकां खबर आसा तेजो आनी कसो वापर करपाक येता. तेन्ना थोडे गेल्या वर्सा हांवें एक 4-5 तरेची झाडां दिल्या सुद्दां आनी ह्या वर्सा तेच मनीस म्हाजे कडेन रिपिटेडली येयले आनी म्हणपाक लागले की खरेंच ती खूबच बरी पडटा आनी वखदी. थोडे येतात रील काडपाक नो डावट बट म्हाका दिसता की 100रांतले जर एक 20 सुद्दां मनीस जर येयले जाल्यार म्हाका दिसता की माटोळी बांदपाचें म्हाजें काम जें आसा तें सार्थ जाता अशें म्हाका दिसता. आनी एक फुडलो प्रश्न म्हणल्यार ही जी आतां स्पर्धा जाता माटोळेची ह्या स्पर्धे कडेन कशें तरेन पळयता तूं कारण तूं जेन्ना माटोळी बांदता
तेन्ना तुजो मनान कितें आसता की स्पर्धा जिखची मन आसता काय जो तुवें म्हणलो की तुजो वावर आसा की लोकां पर्यंत त्यो औषधी नाल्यार त्यो भाजयो आसा त्यो पावच्यो, कशा तरेन तुगेलें कितें आसता मनान तुजें? एक्चुली कशें जालें म्हणजे हेजे खातीर म्हाका मातसो फाटीं वयचो पडटलो. जेन्ना आमी सुरवातेक माटोळी हो प्रकार जेन्ना बांदपाक केन्ना स्टार्ट केलो, सुरवातेक आमी घरान भरपूर फोग मारताले आणि एक टायम असो येयलो की अशें आमकां सगळ्यांक दिसलें आमच्या घरच्यांक की जर आमी हो फोग मारपाचो थोडो कमी केलो आणि तेजे बदलाक आमी वेगळें कितें जर केलें जें लोकांकूय पळोवपाक मेळटलें आनी आमकांय समाधान जातलें, तेन्ना आमी सुरवातेक जस्ट बारीकशे एप्पलाचे मोसंबीचे अशें डेकोरेशन करताले. पूण ताजे नंतर जेन्ना कोणें तरी म्हाका सांगलें की कला आनी संस्कृतीक खातें अशी तरेची माटोळी सर्त दवरता तेन्ना तुमी तितून वांटेकार जाया. सो थंयच्यान आमी ते तितून वांटेकार जावपाक लागले. आतां स्पर्धेचे बद्दल म्हटलें जाल्यार कशें आसा की ह्या फावटी म्हणजे खुबूच म्हणजे आमी भरपूर मेहनत घेतलेली आणि म्हाका दिसतालें की ह्या फावटी आमकां बरेंच कितें तरी मेळटलें. आनी फायनली कशें आसा तिगूच जाण जजीस आसतात आनी तेजेर जें कितें दिता तें आमी समाधान मानप. पूण एकूच म्हाका बरें दिसलें की तांचे पेक्षा कितलेशेच लोक ह्या वर्सा म्हाज्या घरा कडेन म्हाका दिसता 1000 पेक्षा चड लोक आमच्या घरान येयले. सो ते म्हाका दिसता ते म्हाका जे प्रायज जे आसा ते पयले नंबरा पेक्षा चड अशें मेळ्ळें ह्या वर्सा अशें दिसता म्हाका. कारण कशें आसा सर्त आयोजीत करप आनी तेजे फाटल्यान तेंचो हेतू साध्य जाता काय ना हे म्हाका घडये खबर ना. पूण हांव जे बांदता माटोळी आनी ताजे नंतर लोक येवन वता आनी तुस्त करता ती जाल्यार म्हाका दिसता की म्हाजें सार्थ जाता माटोळी बांदून. आनी एक तुका विचारपाचें म्हणल्यार तानाजी आमी पळयता आतां कितलींशीं वर्सां तेच चेहरे येता माटोळी जेन्ना कॉम्पिटिशन म्हणटा जेन्ना प्रायजां बक्षिसां हेवटेन तेवटेन जाता पूण नांवां तीच आसता. सो ह्या स्पर्धे फाटल्यानचो हेतू म्हाका दिसता साध्य जायना. कारण नवे लोक जर फुडें येवपा जाय म्हणटात जाल्यार ते येता अशें दिसना हे स्पर्धेन. तेजेर कशे तरेन पळयता? एक्चुली तुमच्या माध्यमांतल्यानूच म्हाका दिसता हांव डिपार्टमेंटा कडेन सांगपाक सोदतां की हे स्पर्धेचे पयलीं जे इनाम आसा न्ही ते खूबच कमी आसा. नॉर्मली 20,000 अंदू तरी 5,000 एक्स्ट्रा केल्यान 20,000 केल्या. पूण जर आमकां विचारीत जर म्हाका विचारीत जाल्यार कितलो खर्च येता जाल्यार कमीच कमी म्हाका न्ही तो एक 20 तरी म्हाका तेंकता. सो जेन्ना नॉर्मल कोणी बांदतलो न्हू जाल्यार तो चित्त कितें की अरे दर वर्सा हांकां 5 जाणांक प्रायज मेळटा, आमी जर बांदली जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना आनी जर मेळ्ळें जाल्यार बरें जालें, ना जाल्यार पयशे गेले अशें अर्द्यांक दिसतलें. सो जर डिपार्टमेंटान जर चिंतलें की हे जे पयशे आसात माटोळी सर्त करचे पेक्षा म्हणजे म्हाका अशें दिसता की एक महोत्सव करचो माटोळी महोत्सव आनी जेंकां आमकां जर कंटिन्युअस 5 जाणांक जे बक्षीस मेळटा जावं 10 जाणांक तांकां तुमी कन्सिडर करचेच. पूण नवे जे कोण आसा तरणाटे जे हे फिल्डान येवपाक सोदता तांकां कितें तरी मानधन दिवचें अशें म्हाका दिसता. कारण ही 2 वर्सां जर करून पळयलें एक माटोळी महोत्सव कसो जाल्यार म्हाका दिसता कितलेशेच भुरगे मुखार सरतले. कारण हे कमी आनी एक तर प्रायज मनी कमी आसले कारणान नॉर्मली कोण हितून देवपाक सोदिना. नाल्यार तुमी पळयता आसतले सलग दर वर्सा ह्या सर्तींतले जे वांटेकार आसा एक ना खंय कमी करता. एक वर्स एकट्यान बांदली दुसरे वर्स तो बांदपाक सोदिना. कारण खंय तरी एक पयशांच्या बाबतीन आसा आनी दुसरे बाबतीन म्हणजे तसो सपोर्ट मेळना. जर कला आनी सांस्कृतीक खात्यान जर एक खंय तरी एक माटोळी जावचे पयलू एक 15 दिसां किंवा 20 दिसांचो एक खंय तरी आमकां सगळ्या माटोळीकारांक जर आपयलें आनी विचारलें बाबा आमी हितून कितें कितें करपाक शकता जाल्यार आमी खंय तरी गायड करपाक शकता अशें म्हाका दिसता. जेणे करून आमची जो परंपरा आसा माटोळीची जी नवी नवी फळां जी हाडपाची आमची टॅक्निक्स आसता जावं खंय खंय वता ते आमी सांगपाक शकता जेणे करून स्पर्धक वाडटले. फायनली वयता तुका एक विचारपाक सांगचें की जे नवे भुरगे फुडें येवपाक सोदतात जे माटोळी बांदतात तशेंच आपल्या माटोळींतल्यान ते आपली कला तशेंच जे तुमी म्हणटा ते रानटी भाजयो ना जाल्यार वखदां लोकां मुखार हाडून सोदता हेंचे खातीर तुजो संदेश कितें आसा? म्हाका एकूच अशें सांगपाकशें दिसता की आतांचे तरणाटे भुरग्यांक की जाता तितलें जे पर्यावरणाक जें बरें आसा आनी जें आमी पर्यावरण सांबाळपाक जाय तें तुमी करपाकूच जाय. आतां माटोळी म्हणटकीर फक्त तुमी जशें विचारलें की आतां आमी कितें करता एक एकदां खूब बांदपाक जाय म्हणजे नंबर्स वाडपाक जाय म्हणून एक एकटो इवन हांव सुद्दां तितूंतलो एक एक कितें करता खंय खंय वचून हाडटा पूण तें हाडटना सांबाळून हाडपाक जाय. दुसरें थिंग कंदमुळं जी आसा पळय ती शक्यतो भांजे न्ही. कारण आमकां दिसता की आमी जेन्ना पर्यावरण सांबाळपाचें जेन्ना उलयतात आनी आमी जर कंदमुळां हाडून बांदली जाल्यार म्हाका दिसता आमी थंयच ऑलमोस्ट अर्देशें नश्ट आमीच करतात. तेन्ना खंय तरी खात्यान कला आनी संस्कृतीक खात्यान सुद्दां हे तरेचे म्हाका दिसता रुल्स आनी रेग्युलेशन्स मातशे सारके फ्रेम करपाक जाय. तेंच्यांनी म्हटलां तशें की 25 फळां बांदपाक जाय पूण मॅक्झिमम नंबर केन्नाच सांगना. तातूंत ते म्हणटा की आपले
पास जो वापरता तो केवणीचो दोर वापरपाकूच जाय बट जेन्ना मॅक्झिमम फळां म्हणटा ते खंय तरी एक मॅक्झिमम नंबर सांगत जाल्यार चड बरें जातलें कारण लोकांक कितें दिसता अरे आपल्या कडेन कमी फळां आसा जाल्यार आपल्याक प्रायज मेळचें ना काय त्या खातीर तो कंदमुळां तोडटा मागीर खंयची झाडां मारता सो तितून आमीच म्हाका दिसता पर्यावरणाक खंय तरी हानी करपाचो म्हाका दिसता त्या टायमार जाता अशें दिसता सो म्हणून हांव गेले एक 3 वर्सां कंदमुळां बांदपाची शक्यतो टाळटा आनी बाकीचे माटोळीकारांनी म्हाका दिसता ते टाळचें कारण जी माटोळी कॉन्सेप्ट आसा तो पर्यावरणा खातीर म्हणजे सांबाळपा खातीर जर आसा जाल्यार आमी तो सांबाळपाक जाय आनी कला आनी संस्कृतीक खात्यान खूब बरे मनीस आसा आनी म्हाका दिसता खुबशे बरे तेंच्यांनी अश्यो माटोळीच्यो सर्ती खूब बऱ्यो आयोजीत केल्ल्यो आनी हे वर्स बरी आयोजीत केल्या पूण फुडल्या वर्सा जेन्ना करता तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी आमकां जर इनवॉल्व केलें माटोळीकारांक एज अ आमी स्पर्धक न्ही जाल्यार आमी एज अ आयोजक म्हणून तुमकां हेल्प करपाक शकता आनी म्हाका दिसता खूब नवे भुरग्यांक आमी वयर काडपाक शकता जर एक 2 वर्सां फक्त माटोळी महोत्सव म्हणून जर केलो न्ही जाल्यार खुबशे सर्तक भितर सरतले. म्हजें नांव श्रीकांत पंडित सतरकर रायत कृटी कोबरोळा हांगासर फोंडा गोवा हांगासर आसा आमी गेले जेन्ना पयलीं जाणटेले आमी क्लबांनी जी हें दवरताले न्हू तेन्ना आमी माटोळी बांदताले तेन्ना आमकां प्रायज मेळटालें पूण कांय अशें जालें की तेंपार 2005च्यान गोवोरमेंटान ही माटोळी दवरली तेन्ना आमकां दिसलें रानांत वचोन रानांत जी फळां मेळटा ती फळां हाडून माटोळी बांदून लोकां मेरेन पावोवपाचो हो उद्देश आमचो आनी तेवूय बी कित्याक जालें माटोळी सगळ्यो आमी पळयताले की आमकां आमची माटोळी आमी रानांत कितें आहा तें हाडून दाखोवपाचें हे खातीर ही माटोळी आमी फुडें सरले आनी आमी सतरकार कुटुंबीय म्हणजे म्हाजे चुलत भाव आसा बापोल भाव आसा सगळे आमी एक 15ची टीम आसा आमची ती टीम घेवन हांव आतां थोड्यांक फावना पूण थोड्यांक म्हाज्या वांगडा येवपा लागले ते करून ही माटोळी आमी तयार केली आमकां सुरवातीक फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें 2005च्यान जेन्ना गोवोरमेंटान स्टार्ट केल्ली तेन्ना आमकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें मागीर सेकेंड मेळ्ळें मागीर आमकां परत फर्स्ट मेळ्ळें 3 फर्स्ट मेळ्ळीं पूण आमी माटोळी करीत आसा आमी बरी माटोळी केली हांगासर भायर अशे बॅनर लायले फळांचे सगळे हाडून फळांचे सामके जाणून फुडें वचून फोटो मारून तें नांव हें करून ते बॅनर आमी फळांचे लायले पूण आमकां तरी कांय ना पूण मागीर आमकां दिसलें की आमी माटोळी करचीत ह्या लोकांचो प्रतिसाद जो आशिल्लो तो भरपूर ह्या फावटी आमी हुंदराचेर नटराज गणपती दाखयलो हो आनी भायर ह्या भुरग्यांनी आमचे बरोबर हें केलें आमी आकर्शण केलें हें ही माडी एक आमची वेस्ट माडी जी आहा न्हू तें आमचें डेकोरेशन केल्लें त्या शिवाय आमी हांगा महादेवाची लिंग तयार केल्लें तेका लागून आमकां अंदू लोकांचो असो अफाट म्हणजे अफाट अशी गर्दी जाली आनी आमी अजाप जाले लोक कितलो आमकां तर उखलून धरता आमी कित्याक करचें न्हू म्हणून आमी हें आमचें सगळें आमी करपा लागले सगळे एकठीं जावन. कितलीं फळां लायिल्लीं? हांवें हे फावट 300 फळां लायिल्लीं. त्यो पूण फळां सांगता म्हाजे फळांक सगळीं चडशीं मेडिसिनल आशिल्लीं बाजाराची चडशीं नाशिल्लीं. पूण जेन्ना तुमी म्हणटा पळय की लोकां पर्यंत हे पावची की मेडिसिनल फळां जी रानवटी फळां जावं कशें दिसता तुमकां जेन्ना लोक हांगासर तुमी म्हणल्यार अफाट गर्दी केली ते ती फळां जाणून घेवपाक येयल्ले काय आजकाल अशें दिसता की ज्यो सोशल मिडियाचेर रील घालप चड जालां फक्त आपूण येयलो ते रील काडले आनी घातलें. ना बरोबर आसा तुमचें म्हणणें हांगासर तरी लोक म्हाका म्हणल्यार तुवें खंयची फळां हाडल्या खंयची खावपाची खंयची वखदी खंयच्यो भाजयो खावपाच्यो खंयची मुळां हें आशिल्लीं अशें म्हणून म्हाका लोक सगळे विचारताले. श्रीकांत बाब म्हणटाले परीक्षक म्हाका तें विचारता श्रीकांत बाब तुजी माटोळी नवी फळां कितें आहा खूब आशिल्लीं म्हाजी हे फावटी 10 फळां नवीं आशिल्लीं पूण ती नवी कितें हाडटा हांव म्हाका बी दिसता खंय गेलो फळ तें फळ दिसलें तें कसलें ती जाणून हांव ती चवकशी करतालो पयलीं मागीर तें फळ माटोळी बांदतालो. हय. सो आनी एक विचारप म्हणल्यार ही जी स्पर्धा आसा स्पर्धे कडेन कशे तरेन पळयता कारण आमी हे सगळ्यांक विचारलें की हे स्पर्धेन तेच लोक परत दिसता नवे कोण फुडें येता. म्हाज्या हिसपान तेंच जावपा जाय की नवे येवपा जाय फुडें ह्या स्पर्धेक कित्याक आजकाल आमी आतां पयलींचे कितले पयलीं सुरवातीक आशिल्ली 135 माटोळ्यो आशिल्ल्यो तितून 135क आमीचीच माटोळी फर्स्ट आशिल्ली तेन्ना फर्स्ट मेळ्ळें मागीर करता कालना माटोळ्यो कमी जायत गेल्यो
कश्यो कमी जाल्यो तो लोकां तो खर्च परवडना, लोकां भोंवपाकूय टायम ना आतां रानांनी. हय, आनी म्हाजें एक म्हणणें आसा, जर माटोळ्यो चडटल्यो हे गोवोरमेंटान कितें तरी हेजे उपाय काडचो पडटलो. आनी दुसरें, हें पर्यावरण नश्ट जावपा जायना, हेजी गोवोरमेंटान दखल पयली घेवंक जाय. पर्यावरण नश्ट जालें, माटोळ्यो नश्ट जातल्यो. पर्यावरण टिकोवन दवरपा खातीर कितें तरी हें करपा जाय. आमी आतां रानांत वयता, झाड केन्नाच मारना, जाय तितकी फळां तोडलीं हाडलीं, पूण झाडाक तें मारप ना, ताका दुखोवप ना, अशी म्हाजी जाली हें आसा. पूण ह्या जेन्ना तुमी खर्चाचें म्हणटा, स्वता जेन्ना तुमकां प्रायज मनी मेळटा तो खर्च भरून येता तुमचो? ना ना ना, हो आमचो खर्च भरून येना. कित्याक सांगता, प्रायज कितलें आसता, कोण तेणी 20 केलां, पयलीं 10,000 आशिल्लें, मागीर 15,000 जालें, आतां 20,000 जालां, पूण खर्च कांयच भागना. कित्याक आमी आतां भोंवप जालें म्हणजे आमकां चोर्ला घाट, साटरें, दुधसागर आनी मोठे मोठे रान धरचीच पडटा. नाजाल्यार हांगासर अजून चवथ फुडें गेल्या कारणान पूण आमकां फळां कांय मेळना, म्हणजे फळां गळोन पडटा. आनी कांय रानभाजी आहा न्हू त्यो पेड्ड्यार जाता. हो प्रोसेस केन्नाच्यान स्टार्ट जाता तुमचो? हो म्हाजो प्रोसेस आहा, खरो म्हणजे जाल्यार आमी पयलींच पासून करताले, पूण 2005च्यान सारको प्रोसेस हांवें केला सुरवात. हो चवथीचे कितले दीस पयलीं तुमी? हांव चवथीचे सादारण 1 म्हयनो पयलीं सर्वीस जाता आमची. म्हणजे आमी 5 जाण भाव, हे हांगासर आमचे दोग 4 जाण आसा, आनी दोग 4 जाण आसा, अशें करून आमी 4-5 कुटुंबाचो गणपती, ते सगळे म्हाज्या वांगडा भोंवता. आनी ह्यो हाडप केन्ना मागीर? ह्यो पयलीं आतां पळय आमी साटरें पुस्तकां लावूंक गेले न्हू, तेन्ना हाडली ती कुसलीं. मागीर आमी 3 दीस आसा म्हणल्यार 4 दीस आसा म्हणल्यार हाडटा. हें वचून चड तेंप हाडून फायदो कांय ना. मागीर आमी सगळ्याक शिवारता, आतां तूं ह्या वाटेन चल्लें, तूं ह्या वाटेन चल्लें, ह्या रानान चल, अशें करून आमी ते आमचें हें करता, भोंवता. ओके. आनी जर नवे भुरगे जर फुडें येवपा जाय, मुखार येवपा जाय जाल्यार तुमकां तांकां कितें संदेश दिवचो सो दिसता? आतां तुवें बरीच गजाल सांगली. हांव सदांच म्हणटा, आमचें सांगलें हांवें, माटोळी तुमी टिकोवन दवरा. प्रायजाच्या दृश्टीन न्हू, आमकां लोक येता, लोक विचारता फळां खंयचीं आसा, कसलीं बांदल्या, खंयच्यान हाडलीं, कितें खात, हे खातीर म्हाज्या हिसपान भुरग्यांनी मरे आमचे बरोबर शिकप. सपोर्ट कसो आहा घरा कडल्यान? म्हाका फुडले जनरेशना आसतले, फुडले जनरेशन म्हाका खूब सपोर्ट आसा. आमी तेंका सांगलां ही माटोळी आमी कालांतर दवरुया, चालूच दवरुया. कित्याक आमकां लोकांक मागीर पावूंक जाय न्हू ती, लोकांक दाखोवन दिवं जाय की आमची माटोळी डेकोरेशन सगळें चालूच आसता म्हणून. प्रायजा खातीर न्हू, पूण कितें आसा, आमी ही माटोळी करता फक्त आमचे लोक भरपूर येता हांगासर, आनी लोक आमकां वळून धरता, उखलून धरता सामकें. बरी आसा तुमची माटोळी आं, अशें म्हणून आनी खूब लोकांनी, भरपूर अफाट लोकांनी येवन सांगलें. नमस्कार, म्हजें नांव दत्ता शंभू नायक, गांवठणवाडा प्रिओड. दरवर्षी प्रमाणे आमी ह्या वर्साय बी आमी आमची माटोळी बांदलेली. आनी ह्या वर्सा आमी कला आनी संस्कृती संचालनालय हे जे स्पर्धा आयोजीत करता तितूनूय आमी भाग घेतलेलो. आनी गेली आमी 8 वर्सां हे स्पर्धेन भाग घेता. हेजे पयलीं सुद्दां आमी माटोळी बांदताले मोठे प्रमाणे, पूण नंतर जे स्पर्धेच्या निमित्तान अशें माटोळीचें आमचें स्वरूप मातशें वेगवेगळें आनी मोठे मोठे वाडत गेल्लें आसा. ह्या वर्सा आमी आमच्या माटोळेन आई लयराई जी शिरगांवची जी प्रसिद्ध अशी जागृत अशें देवस्थान, जिचे सगळे भक्तगण सगळे गोंयांत पसरलेले आसा, त्या आई लयराईचो जशें फोटवाचेर जशें प्रतिमा आसा तिची, ती आमी पूर्ण तिची एक साकारपाचो आमी एक प्रयत्न केल्लो आसा. आनी तो आमकां एक अशें दिसलें की खुबश्या लोकांक ती आई लयराईची जी प्रतिमा केल्ली ती आवडलेली आसा. आनी ते हे माटोळेक आमकां ह्या वर्साय बी आमकां पयलें इनाम मेळिल्लें आसा. कितली फळां बांदली? ह्या वर्सा आमी आमच्या माटोळेक आई लयराईची जी प्रतिमा ही सोडून जी बाकीची जी भोंवतणी जी माटोळी म्हणून आमची सगळी वेगवेगळी फळावळ जी बांदता ती 365 अशी वेगवेगळी फळां आशिल्ली. हितून खुबशी दुर्मीळ, शाकभाजी अशे जे प्रकार आशिल्ले ते औषधी सगळे प्रकारचे हितून आमी ज्या ह्या मोसमान मेळटा आमकां ते आमी बांदलेले.
तुमचो मेन हेतू कितें आसतालो जेन्ना ही सगळीं फळां बांदतात रानटी नाल्यार कसली मेन हेतू कितें आसतालो तुमचो की कित्याक लागून बांदची? आतां जशें आमी माटोळी म्हटली की हितून एकाच शेता खाली म्हणपाक शकता आमी की सगळे तरेची फळां पळोवपाक मेळटा. पूण जशें आमच्या गांवांत किंवा शहरान काही लोकांक अशी जी फळां आसा किंवा जी वनस्पती आसा ती पळोवंक सुद्दां मेळना किंवा ती सोंपत येयल्ली आसा अशी बी आसा. पूण आमकां आमी हेजे फाटल्यान एक उद्देश असो दवरला की जी फळावळ जी वनस्पती अशी दुर्मीळ जात वयता तिची जपणूक करपाचो एक प्रयत्न आनी ह्याच माटोळीच्या माध्यमांतल्यान ती लोकां फुडें हाडप आनी तेजे विशयी जी आमकां कितें म्हायती आसा त्या वनस्पती बद्दल किंवा त्या फळां बद्दल ती आमी लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करता. आनी एक अशें आसा एक दिसता की सगळ्यांनी माटोळीच्या निमतान जी आमच्या आजूबाजूक फळावळ वनस्पती आसा तेजे बद्दल एक तेजे बद्दल उपयोग सोडा तुमी तेजी वळख पटवून दवरपाचो एक प्रयत्न करचो अशें एक म्हाका दिसता मनांतल्यान, जेणे करून ही आमचे कडल्यान जेन्ना दुसऱ्या कडेन वयता ते फुडले पिळगे कडेन पावतलें अशें म्हाका एक दिसता. पूण तुमी हें म्हणटा तुमकां दिसता की तुमकां ह्या गजालीक यश आयलां? कारण आजकाल आमी पळयता खुबशे लोक येता ते सोशल मिडियाचेर ते रील काडून घालपाक चड तेंचो भर आसता, ताणे करून की ती माटोळी बाबा कितें आसा तेजे बद्दल विचारचे परस ती रील काडून खंय तरी सोशल मिडियाचेर घालप हेजे खातीर चड लोक चडशे भर दिता. सो ह्या गजाली कडेन कशे तरेन पळयता तुमी? सारकें आसा तुमचें. हे मोबायलाचें सारको हे जग जाल्लें आसा आनी तितून रील काडप हे सगळे गोश्टी कडेन चालू आसता. माटोळे भितरूय बी आतां चालू जाल्लें आसा. आमी पळयतात आमी 1-2 वर्सां भितर आमी खूब पळयता हे. पूण समज 10 लोकांनी सुद्दां रील काडले तितले हांव म्हणटा की 5 लोकांनी हेजे बद्दल आपल्या बद्दल म्हायती दवरची अशी हांव अपेक्षा बाळगिता. कित्याक तुमी रील काडटले हे काडटले सोडून पूण हे 5 लोकांनी सुद्दां ते आपले योग्य रितीन तेजो उपयोग करचो ते रिलाचो किंवा ते आमी फळां बांदलें कितें बांदलें हें बांदलें तें बांदलें कितें बांदलें तेजे बद्दल थोडी सुद्दां म्हायती दवरली न्ही नाल्यार आमकां सुद्दां खूब बरें दिसतलें. आनी जेन्ना आमी ह्या सर्तेचें उलयता न्ही कला आनी संस्कृती संचालनाची जी सर्त आसता ह्या सर्तीन आमी चडशे पळयता की तेच लोकांक बक्षिसां मेळटा तेच लोक परत येता. नवे कोण भुरगे तयार जाता अशें दिसना. कारण पयलीं जितले बांदले म्हाका दिसता माटोळी बांदपी सुद्दां लोक कमी जाले सर्तीन. ही गजाल जर बदलपा जाय जाल्यार तुमचें सजेशन कितें आसतलें की ह्या गजालीन कशें कितें जावपा जाय? माटोळी स्पर्धा ही अशा गोश्टी कडेन की वनस्पती बद्दल ह्या रक्षण करचे बद्दल म्हाका दिसता स्पर्धा ही जायत. पूण स्पर्धा कमी जाता ही खूब एक खंत कशी वाडटा. कारण काणकोण सांग्या आनी सत्तरी भागांतले माटोळेकार खूब कमी जाल्या. फोंड्या भागांतूच चडशे जाण अशें दिसता बांदपी कशें दिसता. तेंचे कमी जावपाचें फाटलें कारण कितें तें हांव एग्जॅक्ट नको. पूण म्हाजे परीन हांव स्वता कोणाक ना कोणाक एका वर्साक तरी फुडें काडून ताका माटोळी बांद म्हणून म्हाजो एक प्रयत्न आसता की तुमी फुडल्या वर्सा माटोळी बांदा. म्हाजे कडल्यान तुमकां कितके शक्य तो मदत करपाची तांकां हांव प्रयत्न करता आनी तांकां फुडें काडपाचो प्रयत्न करता. आनी एक सांगूनशें दिसता की तांकां प्रायज मेळटा तेंचे कितें तरी एक मातशें खर्चाची खंय तरी भागता. पूण जांकां कोणाक प्रायज मेळना म्हाका दिसता आमच्या स्पर्धक आमच्या आयोजकां कडेन अशें एक हें आसा तांकां विनंती आसा की तांकां जांकां कोणाक मेळना तांकां एक सपोर्ट प्रायज मानधन अशें ह्या रुपान कितें तरी अशें एक दिवन त्यांची उमेद वाडोवपाचो प्रयत्न करचो की फुडल्या वर्सां सुद्दां तांकां ती माटोळी बांदीन अशी दिसची. तर वयता एक जे लोक तुमकां पळयतात जे गोंयभर सद्या लोक तुमकां पळयतात ते जे कोण जर नवे माटोळी फुडल्या वर्साच्यान जर तांकां दिसता की तांच्यांनी सुरू करची नाल्यार तांकां एक तुमचे कडल्यान एक कितें तरी एक बरे विचार तुमचे कडल्यान तेंचे पावचे जाल्यार तांकां तुमी एक संदेश कितें दितले? हांव खूब जाणां कडेन जेन्ना अशें माटोळी पळोवपाक जेन्ना आमगेर कोण येता ते क्वेश्चन करता तेजे वयल्यान कळटा की तांकां खरोच इंट्रस्ट आसा काय ना त्या बद्दल. पूण हांव तांकां एक सारको तेंचे कडेन हांव एक बारीक हितून तेंचे कडेन हांव तेंचो कॉन्टॅक्ट नंबर घेता हे करून तांकां तेंचे पर्सनली तांकां हांव कॉन्टॅक्ट करता की बाबा तूं फुडल्या वर्सा माटोळी बांदूंक शकता काय ना. समज तर तेजें सारकें एक वेवस्थीत तेजें उत्तर कितें जर आसलें नाल्यार ताका म्हाज्या कडल्यान पूर्ण
कितें तुका मदत कितें जाय माटोळी बद्दल ती दिवपाची हांव ताका एक पूर्ण ताका हांव हें करूंक शकता. अशेंच आनी कोण सुद्दां माटोळी बांदूंक सोदता आनी ताका आमचे कडल्यान मदत जाय जाल्यार ती अवश्य ताका 100% दिवपाचो हांव प्रयत्न करतलो मदत आनी तांकां फुडें काडपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. तर सगळे माटोळी जे जैतिवंत कलाकार आसा तांच्यांनी आपल्या मनांतलें आमचे कडेन उलयलें. तशेंच जे तानाजी गावडे आसा तांचें म्हणणें एक आसा की ते म्हणटा की प्रत्येक वर्स जशी माटोळी सर्त जाता त्या भशेन ते म्हणटा की जर ते माटोळी महोत्सव म्हणून एक 2 वर्सां खातीर जर सरकारान तो आयोजीत करत जाल्यार ते म्हणटा की जे नवे नवे माटोळी कलाकार आसा ते फुडें येतले. तशेंच जे आमचे बाकीचे जे जैतिवंत आसा तांच्यांनी अशेंय म्हणलें की जे बाकीचे जे पार्टिसिपंट आसता जे भुरगे नवे नवे तयार जावपाक सोदतात तांकां जर कितें तरी मानधन जर ही माटोळी बांदपा खातीर जर तांकां कितें तरी मानधन मेळत जाल्यार ते म्हणटा तांची एक तांकां एक पाठबळ मेळटलें, तांकां एक आदार मेळटलो जाणे करून ते प्रत्येक वर्सा म्हणटा की अशेंच वेगवेगळे जे नवे नवे भुरगे आसा ते फुडें येतले आनी माटोळ्यो बांदतले म्हणटा. अशाच वेगवेगळ्या कंटेंटा खातीर पळयत रावा प्रुडंट. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो यो बेगीन यो. धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता म्हाका लज जाता. आणि आणि ह्या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पोती घालप. आगो पण ओलीच आसा मगो ती. पळय पळय हात लावन पळय. शी 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 केन्ना अक्कल येतली रे तुका. ही पळय ही भाजयेची ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूण ना तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना. एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी. अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता वलो आणि सुको. आणि तरी तुझे कडेन ते जायना. दारांनी कचरो व्हरपाक येवन सुद्धा गटारांनी रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता. आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग हातून सरकार कितें करतलो. सारकें तुजें चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुल्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. ढोल सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशिया सारे गोंयकार. आतां ओल्यान ओलो आनी सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको. आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.